कळंगूट कांदोळे पर्रा हडफडे नागवाचेर ओडीपी चालीक लावपाचो सर्क्युलर हायकोर्टान रद्द केल्या उपरांत गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन भाजपाच्या आमदारांचेर फार केलो. मायकल लोबो आनी विश्वजितान गोंयच्या जमनीची नाशाडी केली म्हूण दक्षिण गोंयच्या खासदार विरियातो फर्नांदीस उलयलो. आनी ह्या ऑर्डरीन बरयल्लें आसा साफ करून दॅट मायकल लोबो खंय एकट्या मनशाक डिक्टेट करतालो. कोण अशोक डिकोस्ता म्हणून कॉन फ्रॉम टर्बो स्केच ताका खंय डिक्टेट करतालो हो सर्वे नंबर चेंज कर, हो झोन चेंज कर. हें हांगा बरयल्लें आसा, कोर्टान सबमीट केल्लें आसा. कांदोली, कालांगूट, आरपोरा आनी पार्रा किंवा नागवानील आसा 95,610 स्क्वेअर मीटर नो डेव्हलपमेंट झोन कन्वर्टेड टू सेटलमेंट. आता चेंज ऑफ झोन ऑफ मँग्रोव्स टोटल 8,290 स्क्वेअर मीटर मँग्रोव तो कापून उडयता. सेटलमेंट. चेंज ऑफ अग्रिकल्चरल प्रॉपर्टी टोटल 96,582 स्क्वेअर मीटर अग्रिकल्चरल लँड कन्वर्टेड टू सेटलमेंट. आनी डिसेंबराक हे पळय सस्पेंड केल्लें ओडीपी ते सस्पेन्शन काडटा विश्वजीत आपणाच्या अंडर घेता आनी आनीक कन्वर्जनां करता. म्हणजे हातून दाखयता विश्वजीत सगळे गेम करतालो. कोणे तरी तुमच्या भितरल्यान विचारले ताका एक दीस मायकल लोबो कोण मायकल लोबो. गोंयच्या गांवचे नो डेव्हलपमेंट झोन सेटलमेंटान कन्वर्ट केले. शेतां पुल्ली जमनी खाल्ल्यो म्हूण काँग्रेसाचो भाजपाचेर आरोप. 2 ओडीपीचे कलंगूट, कांदोळी, पार्रा, आरपोरा, नागोवा आणि ह्या 2 ओडीपीचे जर आमी पळयत जाल्यार जवळपास 8,89,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड तांणी ओडीपीच्या नांवार कन्वर्ट केली आणि जवळपास 16,94,000 स्क्वेअर मिटर चेंज ऑफ झोन करून तांणी थंयचे जागे ते मागीर भाटां आसतली. तांणी तुमकां सांगलें की टेनंटेड लँड. Now tenanted land is actually an agricultural land. 1.5 lakh स्क्वेअर मिटर एग्रीकल्चरल लँड चेंज ऑफ झोन केल्ली आसा. आणि गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री सांगता की एग्रीकल्चरल लँड आमी कशेंच कन्वर्ट करपाक दिवचे ना. आणि ह्या सायडीन आमी पळयता की हाजेच आमदार, हाजेच मंत्री एग्रीकल्चरल लँड सरासर कन्वर्ट करीत आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.